सरकारान पळय तिसरो जिल्लो करपाचो जो प्रयत्न केला किंवा त्याची जी विचारसरणी आसा पयली तांचेर आमकां विरोध ना, पूण त्या जिल्ल्याक काणकोण समावेश करचो अशें आमचो विरोध आसा. काणकोणकार त्या जिल्ल्यान आसा. कारण कशें आसा की काणकोणच्या आनी मडगांवची कनेक्टिविटी जी आसा न्ही पयलीं पासून आसा. ती शैक्षणीक कनेक्टिविटी आसूं, एडमिनिस्ट्रेशन आसूं, कोर्टाचें आसूं, शॉपिंग आसूं, बाकी टुरिजम आसूं, कारण काणकोण हो बेल्ट आसा न्ही तो फूल टुरिजमाचो बेल्ट. खुबशे आमच्या टुरिजमाचेर डिपेंड आसले ते भुरगे जे मडगांवचे एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिसाचे ते हे आसतात डिपेंड असतात. ताका लागून काणकोण त्या जिल्ल्याक समावेश करना आसतना काणकोण हो फक्त मडगांव जो आसा आयज पर्यंत आमचें चालू आसा तशेंच उरचा वचून आमचो डिमांड आसा. हेडक्वॉर्टर्स कुडचडे करचे न्ही म्हणटात. पूण हेडक्वॉर्टर कुडचड नाका आमकां कित्याक ती कनेक्टिविटीच नाका न्ही. सामान्य मनीस समज जर आज बशीचेर काणकोणसान मडगांव वता तिकेटीचो आनी जेवणाचो खर्च घेवन तांकां 200 रुपयान तांकां काम जाता. पूण आयज समज आतां कुडचड्यार वचपा जाय त्याच मनशाक गाडी काडून ताका 1000 रुपया खर्च येतलो. मग हे लोकांचे फायनान्शियल बर्डन कित्याक लागून ताका लागून आमकां तुमी जिल्ली करात 3 करात किंवा 4 करात तांचेर आमकां आक्षेप ना. पूण काणकोणकारांक त्या जिल्ल्याक घालना आसतना काणकोण हो मडगांव पासून आसा पळयसा तसोच करूं अशी आमची एक मागणी आसा. ह्या विशयाचेर जर सरकार आयकन जाल्यार आतां तुमी उलयला कांय की काणकोणा आंदोलन सुद्दां जावपाक शकता. काणकोणकाराचो आयज म्हळ्यार जो मूलभूत जो एक अंग भाग जो आसा तो आंदोलनच आसा. कारण आयज म्हळ्यार इतिहास असो आसा की काणकोणकारांक आंदोलन केले शिवाय आयज म्हळ्यार कांयच मेळना, रस्त्यार आयले शिवाय कांयच मेळना आनी हें आमी प्रूव करून दाखयलें आसा आनी तें यशस्वी केल्लें आसा. हे तुमी जर सदस्य कोण आशिल्ले पळय चीफ सेक्रेटरी गोंयकार न्ही, प्रिन्सिपल सेक्रेटरी फायनान्स गोंयकार न्ही, रेसिडेंट कमिशनर गोंयकार न्ही, सेक्रेटरी रेव्हेन्यू गोंयकार न्ही, कलेक्टर नॉर्थ आनी साउथ गोंयकार न्ही, श्री चारुदत्त पाणिग्रे एडवायझर टू द चीफ मिनिस्टर गोंयकार न्ही आनी डायरेक्टर DPSC स्टॅटिस्टिक्स प्लॅनिंग तोय बी गोंयकार न्ही. सो तुमी गोंया भितर जेन्ना एक असो डिस्ट्रिक्ट करतात तेन्ना ह्या सगळ्या मेंबरांनी काणकोण खंय आसा तें खबर आहा तांकां? काणकोणची टोपोग्राफी खबर आसा तांकां? काणकोणा खोतीगांव खंय आसा, गांवडोंगरी खंय आसा, खोला खंय आसा, श्रीस्थळ खंय आसा, पोळे खंय आसा, हें कितें खबर आहा तांकां? ऑर दे हॅव कम आउट विथ दीस सजेशन खंय तरी एक AC ऑफिसांत बसून तांणी हें केलां आनी आमकां काडला आनी त्या हेतू भितर घातला. सो आमचो क्लियर कट आसा पोळ्या सान मडगांव वचपाक दिसाक 50 बसी वतात. 50 आमच्या गांवडोंगरीसान एक वतली, खोतीगांवसान एक वता आसतली, श्रीस्थळसान वता आसतली. ह्या सगळ्या वाठारांतल्यान निदान एक बस तरी डेली मडगांव वता. कुडचड्यार आनी केप्यां कितली बसी वतात? ज्यो बसी वतात त्यो काणकोणसान वतात आनी केवळ 3 बसी वतात दिसाक, कुडचडे आनी केपें. सो इट इज टोटल इनकन्विनियन्स टू द पीपल ऑफ काणकोणा सामको. सेकंडली लार्ज पॉप्युलेशन ऑफ काणकोणा आर सेटलर्स इन मडगांव. आमकां जाय की आमी मडगांवा ह्या डिस्ट्रिक्ट हेडक्वॉर्टरा भितर उरिल्ले.